अशोक बाब, फुडलो प्रश्न असतो प्रायवेट फॉरेस्ट. 96 सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट निर्देश दिल्ले आसात. ताजे नंतर थॉमस अरेजियो हांचे एक एक्सपर्ट कमिटीन मांडला की फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्ट मेंटेन करपाकूच जाय, पूण गव्हर्मेंट ताजेर निर्णय घेना. ताका लागून जाता अशें की विध्वंस जायत. प्रायवेट फॉरेस्टाची ऑलरेडी मिटींग जाली. तांकां एकदां इतलेंच सांगलेलें आसा. ते म्हणटा आमी ऑलरेडी मॅपींग बी सगळें करून आमी कोर्टान दिल्लें आसा. पूण अशें जाल्लें आसा कांय कडेन एक ट्रान्सपरन्सी फॉलो करपाची गरज आसा डिपार्टमेंटाक. कोणाची जर जमीन चुकोवन जर लागल्या प्रायवेट फॉरेस्टान, पुर्वरी जायत्यो जागे लागलेले आसात, पूण त्याच बरोबर त्यांनी डिपार्टमेंटान योग्य ते निर्णय घेवपाची गरज आसा. आनी त्याच बरोबर तांकां स्पश्ट सांगलें हे फॉरेस्ट प्रायवेट फॉरेस्टाचे भूत जे आहा ते इतले वर्सां आमचे तकलेर नासता. हे प्रायवेट फॉरेस्टाचो विशयन फायल फुडले 6-7 म्हयन्या भितर बंद जावंक जाय. आनी लोकांनी केन्नाय इन्स्पेक्ट केल्यार हरकत ना. जर कोणाक स्पेसिफिकली प्रेझेंटेशन जाय, खंयचेय ग्रूप खंयचे NGO हांव आमच्या डिपार्टमेंटाक दिवंक लायता. म्हाका काय हरकत ना. म्हाज्या माध्यमांतल्यान तरी खंयचे एरिया काडली वयची ना काय घातली वयची ना. पूण कित्याक जर कोणाचेर अन्याय दिसता तुमकां जाला, तेजेर अन्याय जावन उपयोग ना. केन्ना केन्ना कांय एरिया फॉरेस्टान दाखयल्या जे खंय कॅनपी कॅज्यू आनी हे सगळे गोश्टी म्हणून हांवें तांकां एक्सप्लेनेशन पयर विचारलें, बाबा ऑन वॉट बेसीस आर यू डिफायनींग, वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रायवेट फॉरेस्ट. ह्यो आसूंक जाय थंय. पूण त्याच बरोबर खंय तरी मिस्टेक वयर सकयल जाल्यार वी कॅन करेक्ट दॅट, बट नॉट देर नॉट गोइंग टू बी एनी मच variation from the report that is given to the NGT. We will stick by it. We'll stick to the timeline. You be rest assured, I have told the CCF that his timeline is not 8 months. His timeline is 6 months. In 6 months, he has to close this file and file the final report with the NGT.